गोंय विद्यापीठात अफगाणी विद्यार्थ्याचेर जाल्ल्या हल्ल्याचो गोंय विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांनी निषेध केला. तशेंच आरोप्यांचेर कडक कारवाय करची म्हण मागणी केल्या. अशा घडणुकेक लागून विद्यार्थ्यांनी विद्यापीठांत विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचेरूय प्रश्न केला. RDX गोवा खातीर तळगांवच्यान गौतम शिरोडकार. माझे नाव सन्मेश शेट, प्रेसिडेंट पोस्ट ग्रॅज्युएट स्टुडंट युनियन गोवा युनिव्हर्सिटीचो. हांगा मुद्दाम मी प्रेस आपयल्या कारण काल न्ही पयर एक इन्सिडंट घडलो हांगा युनिव्हर्सिटी कॅम्पसा सायडीकूच आनी आमचो जो अफगान स्टुडंट आसा मट्टी तेका 4 भुरग्यांनी मेळोन तोपलो थंयसर आनी तो इन्सिडंट घडलो काल. कोणाक काय कळत ना, इन्सिडंट काय जालोच ना. काल सांजची न्यूज जेन्ना मिडिया थ्रू सगळ्यांक कळ्ळी तेन्ना हो सगळो इन्सिडंट सगळ्यांच्या मुखार आयलो. तेन्ना आजून पर्यंत आतां जे कितें हें जाला इन्सिडंट जाला तेजेर आमकां सारकें एक्झॅक्ट खबर ना, कित्याक आयज पुलिसान तेजो स्टेटमेंट घेतला ऑलरेडी. सो आमी ही मुद्दाम प्रेस आपयला बिकॉज आमकां अशें दिसता की त्या भुरग्याक जस्टीस मेळचो. आमी ह्या सगळ्या भुरग्यांक हांगा एकठांय केला आतां सद्याक. ह्या भुरग्यांक सगळ्यांक अशें जाय की त्या भुरग्याचेर कितें तरी अन्याय जाला. आतां अशी गजाल घडल्या की कोणी 4 भुरगे येता आनी ताका तोपून वयता आनी तेजेर हांगा कांयच इन्क्वायरी जायना, कांय ना. सो म्हाजी पयली युनिव्हर्सिटी कडेन रिक्वेस्ट आसा की युनिव्हर्सिटीन पर्सनली हितून इनवॉल्व जावन पुलिसांक इन्क्वायरी करपाक लावपाक जाय. आतां कशें आहा की आतां आमी एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतलो लास्टाक तेणें कितें इन्सिडंट घडला तो आमकां एक्झॅक्ट खबर ना. सो मे बी तेंच्या फ्रेंडाचेरूय कितें तरी हल्लो जावपाक शकता नाल्यार आनी कोणाच्या भुरग्याचेरूय जावपाक शकता. सो आमी पुलिसांक आमी लेटर करतले पळय जस्टिसाक तितूनच आमी बरोवन दितले की आमकां एक्स्ट्रा सेक्युरिटी ह्या थोड्या दिसां खातीर दिवची म्हणून. जो पर्यंत जस्टीस जायना ह्या गजालीचेर तो पर्यंत युनिव्हर्सिटी भुरग्यांक म्हणल्यार युनिव्हर्सिटी कॅम्पसाक तरी सेक्युरिटी दिवची अशी मागता. ना युनिव्हर्सिटीचे रिलेटेड ना. फक्त इतलीच गजाल की तो इन्सिडंट घडला तो चड पयसूय पडना. युनिव्हर्सिटी कॅम्पस हांगाच सोंपता. हांगा कॅम्पस सोंपोवन अथेच सायडीकूच आमच्या मणिपाल हॉस्पिटला लागींच जाला हें. सो असोय भंय आसा की फाल्यां कोण तरी युनिव्हर्सिटीन भितर येवन सुद्दां हें करपाक शकता गजाल. सो जर ह्या आतां जर स्ट्रिक्ट एक्शन जायना जाल्यार फाल्यां परवा रोखडीच दुसरो इन्सिडंट घडपाक शकता. आणि जरी तांची पर्सनल कितें कॉरल बी जाला देन पुलीस आर देर. यू कॅन कंप्लेन टू पुलीस दॅट अफगान स्टुडंट हॅज क्रिएटेड सो अँड सो प्रॉब्लेम्स टू मी. चाकू मारप इज नॉट अ सोल्युशन ऑफ इट. हो एक अशें दिसता की हाफ मर्डर न्हू मर्डरूच जाला. सो कित्याक त्या भुरग्याच्या हेजे प्रमाणे सांगला ते प्रमाणे ताका फक्त हाफ इंच चुकलो किडनीक लागपाक. जर किडनीक तेज्या जर चाकू लागलेलो जाल्यार तो आयज आसचो नासलो. Now onwards, I don't think it is safe enough. Before it was safe, we feel it was safe, but now who can ensure it? But this is a law and order situation. It can happen anywhere. It can happen in Afghanistan. It can happen anywhere else. So basically, what they are trying to do is protect you. So what do you all want from the government and from the Goan society? We want the government or whatever the authority is there, they have to bring these people under arrest and under this justice. Whatever the law is saying, we want that there should be justice.